विरोधकांमध्ये गोंधळ आणि संभ्रम सुरू असताना सरकार गोय विकपा खातीर काडटा असो आरोप आमदार विजय सरदेसाईन केला। विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केले उपरांत आता टाटा पॉवरा कडेन दिवपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो दावो ताणें केला। तशेंच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडेन असो प्रस्ताव न्हयकारला। तसोच निर्णय गोंयांत कित्याक घेना अशी जाप मुख्यमंत्री आणि वीज मंत्र्यांनी दिवची अशें विजयाचें म्हणणें। आणि सरकार सगळे गोंय विकून काडला सरकारान आणि ओपोजिशना भितर अंदाजुंदी आहा। ओपोजिशन पक्ष हे जाता नवो पक्ष जाता आनी कितें जाता कुफुनाव जाता। सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर हो हांव चार्ज कित्याक करता। आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो पूण तुमी चॅक करा पंचायतींक एनओसी मागिल्ली आहा। एनओसी कितें मागल्या की टाटा पॉवर आणि मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदिन द स्टेट ऑफ गोवा for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक ओवरहेड केबल्स घालपाक पोल घालपाक सगळे पयशे सरकारान मोडप आणि डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पॉवरान करप हे कितें म्हणजे गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान। होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज सेड दॅट वी विल थ्रो दिस इन द डस्टबिन दॅट द कॅबिनेट विल डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट दिस टाटा पॉवर्स call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity commission. There may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this through the back door.